नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. राजधानी दिल्लीच्या शाळांनी बॉम्ब आशिल्ल्याची खबर पातळिल्ल्यान माजली खवदळ. नायब राज्यपाल वी.के. सक्सेना हांणी घडणुकेचो घेतलो नियाळ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात भेटेर. काँग्रेस फुडारी मल्लिकार्जुन खडगे छत्तीसगडान. विवादास्पद विधाना खातीर भाजपाची टिका. एप्रिल महिन्यात जीएसटी संकलनात उच्चांक. 2,10,000 कोटी रुपयांची येणावळ. व्यावसायिक गॅस सिलिंडराचे मोल 19 रुपयांनी जाले उणे. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या कार्यकाळात 1,000 कोटी रुपयांचो आर्थिक घोटाळो जाल्ल्याचो काँग्रेस फुडारी अलका लांबा हांचो आरोप. प्रधानमंत्र्यांनी खासा लक्ष घातिल्ल्यान गोंयांत कांकराचें हॉस्पिटल. भलायकी मंत्र्यांची माहिती. आनी आंतरराष्ट्रीय कामगार दिसा निमतान देशभरात वेगवेगळ्यो कार्यावळी. प्रधानमंत्र्यांनी ई श्रम पोर्टल केला सुरू. गोंयांत लेगीत आझाद मैदानाचेर जाली कामगार सभा. आनी आतां खबरो विस्तारान. आज फांतोडेर नवी दिल्लीच्या राजधानी वाठारांतल्या खुबश्या शाळांनी बॉम्ब आशिल्ल्याची खबर पसरिल्ल्यान सगळ्याकूच गोंदळ जालो. आज सकाळीं ईमेलाच्या माध्यमांतल्यान ह्या शाळांनी बॉम्ब आशिल्ल्याची धमकी अज्ञात मनशान धाडिल्ली. खबर कळना फुडें दिल्ली पुलिसांनी बॉम्ब विरोधी पंगड घेवन साबार शाळांची तपासणी केली. दिल्ली पब्लिक स्कूल, संस्कृती स्कूल तशेंच मदर मेरी स्कूला सयत बऱ्याच प्रतिश्ठीत शाळांक ही ईमेल धाडिल्ली. पुलिसांनी शाळेंचो परिसर रिकामो करून सोदकामाक सुरवात केली. अजून मेरेन खंयच्याच स्कूलान कसलेंच दुबावीत सामान मेळूंक ना अशें दिल्लीचे पुलीस उपायुक्त अंकित सिंग हांणी खबराकारांक सांगलां. मेजर्स लेते हुए बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है. और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है और उस पे सोर्स पे अभी हम काम कर रहे हैं. ह्या प्रकरणाचेर प्रतिक्रिया उक्तायतना दिल्लीचे नायब राज्यपाल वी.के. सक्सेना हांणी अशी ईमेल धाडून लोकांमदीं चिंता निर्माण करपी मनशाक बेगोबेग धरून ताचेर कारवाय करपाचेर भर दिलो. ऑफ कर दिया गया है एरिया. सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं. यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं. मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें. दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहाँ से आ रहे हैं. जांच चल रही है. मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे. उनको बहुत सख्त सजा मिलेगी जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान 2 दिसां खातीर लोकसभा वेंचणुकेच्या 3ऱ्या पावंड्या खातीर प्रचार करपाक गुजरात भेटेर आसात. गुजरातच्या स्थापणूक दिसा निमतान राज्याच्या भेटेर गेले प्रधानमंत्री 6 वेंचणूक प्रचार सभांनी वांटो घेतले. आपल्या भेटे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरातात 5 जाग्यांचेर जावपी विधानसभा वेंचणुके खातीर लेगीत प्रचार कामात वांटो घेतले. मजगतीं सांबरकट्टा हांगा जाल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या प्रचार सभेत गुजरातात अस्थिर सरकाराक केन्नाच जागो दिवंक ना अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. काँग्रेसी कडेन कसलोच मुद्दो ना, ध्येय ना अशी टिका तांणी ह्या वेळार केली. कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया उससे ये सभी कांग्रेस और इंडिया गाड़ी से पूरी तरह छिटक चुके हैं. इस वजह से कांग्रेस और इंडिया गाड़ी वाले बुरी तरह बौखला गए हैं. इसलिए लोग लगातार झूठ फैला रहे हैं
संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर आज खुद बाबा साहब आंबेडकर चाहे तो बाबा साहब आंबेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठता है। सध्या साबार राजकीय पक्ष लोकसभेच्या तिसऱ्या पावण्यावेल्या वेंचणुके खातीर नेटान प्रचाराक पेटल्यात। पूण ह्या नेटान एक एकदां हिसपा भायर आत्मविश्वास दाखोवन कांय फुडारी विवादास्पद विधानां करतना पळोवंक मेळटात। अशीच एक घडणूक छत्तीसगडच्या चंपा हांगा प्रचार करतना काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे हांच्या बरोबर जाली। शिवकुमार डहारिया हांच्या खातीर प्रचार करतना ज्याच्या नावानूच शिव आसा ते सहजपणान रामा बरोबर सर्त करपाक शकता अशें म्हणून खडगे चर्चेचे विशय थारल्यात। जो कैंडिडेट है क्या शिवकुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार, अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। भाजपान पत्रकार परिषद घेऊन या विधानाविषयी तिडक उक्तायतना म्हणयारे गौरव भाटिया हांणी या विधानांतल्यान काँग्रेस पक्षाची पोकळ मानसिकता दिसून येता अशें सांगलें। मुसलमानों को एकजुट कर दो, वोट जिहाद कर डालो और हिंदुओं को बांट दो। भगवान शिव को हमारे आराध्य हैं, प्रभु राम से लड़ा रहे हैं। क्यों भाई? अच्छा फिर याद आया, ये खड़गे जी का बयान है, मोदी को शक्ति मिलेगी तो देश में सनातन धर्म का राज हो जाएगा। अच्छा, सनातन से नफरत है, हिंदू आतंकवादी है, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है। ये सारे बयानों को अगर हम देखते हैं तो एक ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जो इंडी अलायंस है इसका मानसिक दिवालियापन हो चुका है। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी अयोध्या हांगा श्रीराम मंदिराक भेट दिवन थंय पूजा अर्चना केली। आपल्या भेटे उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना ह्या देवळासारकेच मोदी सरकारान केल्ली उदरगतीची कामां जनतेक सरकाराच्या प्रामाणीकपणाची गवाय दितात अशें मंत्री ठाकूरांनी सांगलें। विरोधी पक्षाचेर नेम साधतना विरोधी पक्षान मात्तूय स्थिरता ना आनी ज्या पक्षाक फुडार आनी नीती ना तो पक्ष देशाचो फुडार कितें थारायतलो ते सगळ्यांक खबरूच आसा अशें तांणी पत्रकारांक सांगलें। मोदी जी का काम बोलता है, मोदी जी की ईमानदार सरकार का काम बोलता है। दूसरी ओर विपक्ष है जहां पर एक अनार 100 बीमार, जो ये सोचते हैं आज एक साल एक प्रधानमंत्री, दूसरे साल दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरे साल चौथा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन इनकी तमन्ना ही रह जाएगी और एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति विपक्ष की बनी रहेगी। जो इनके पास ना नेता है ना नीति है और नियत में खोट पहले से ही नजर आता है। 1 मे दिसा जीएसटी म्हळ्यार वस्तू आनी सेवा कर संकलनान आता मेरेनच्या आंकड्यांत उच्चांक मेळयला। एप्रिल म्हयन्यांत वस्तू आनी सेवा संकलन सगळ्यांत चड म्हळ्यार 2,10,000 कोटी रुपया इतले जालां। सकल वस्तू आनी सेवा कर जीएसटी संकलनान एप्रिल म्हयन्यांत 2 लाख कोटींचो विक्रम प्रस्थापित केला। देशांतर्गत व्यवहारांत आनी आयातीत जाल्ल्या घसघशीत वाडीक लागून फाटल्या वर्साच्या तुळेंत ह्या काळांत 12.4% वाड जाल्या। मजगती केंद्र सरकारान आज व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडराचे मोल सिलिंडरा फाटल्यान 19 रुपयांनी उणें केलां। आज आंतरराष्ट्रीय कामगार दीस म्हूण पाळटात। फाटली 10 वर्सां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला केंद्र सरकारान कामगारां खातीर खुबश्यो येवजण्यो चालीक लायल्यात। कामगारांचे डेटाबेस तयार करपाक ई श्रम पोर्टल तयार करून 2023 ते 24 वर्सांत 1.77 कोटी कामगारांनी ह्या पोर्टलाचेर नोंदणी केल्या। ई श्रम कार्ड येवजणे अंतर्गत कामगारांक म्हयन्याक 1,000 रुपयाचो आदार सरकार दिता। अजून मेरेन ह्या पोर्टलाचेर 29 कोटी कामगारांनी नोंदणी केल्या। त्या भायर हेर वेगवेगळ्या येवजण्यां अंतर्गत कामगारांक भलायकी, शिक्षण, विमो आनी निवृत्ती वेतन दिवपाक सरकारान पावलां उबारल्यात। मजगती आयटक ह्या कामगार संघटनेच्या वतीन पणजेंत आज कामगार दिसाची कार्यावळ आयोजीत केल्ली। पणजे कदंब बस स्थानकाचेर राज्यभरांतल्या वेगवेगळ्या कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी एकठांय जाले आनी तांणी आझाद मैदान मेरेन फेरी काडली।
ते उपरांत आझाद मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या जाहीर सभेत कामगार फुडाऱ्यांनी कामगारांचेर जावपी अन्याय पयस जावपाची मागणी केली। कामगार फुडारी ॲडव्होकेट सुहास नायक हांणी कार्यावळींत उलोवप करतना कामगारांचेर अन्याय करपी सरकारा आड झुजपाचो उलो मारलो। खूबशे प्रश्न आसात, खूबशे ठराव आसात आणि हे सगळे ठराव आज आम्ही तुमच्या समोर दवरता आणि जे राजकीय शक्ती आसा, जे राजकीय पक्ष आसा, जे सरकार आसा तेंचे फुड्यान दवरतात आणि तांकां सांगता की बाबा हे ठराव आसात, यू हॅव टू इंटरव्हीन, यू हॅव टू रिझॉल्व देम। आम्ही कामगार कायद्याचेर उलयतात, कामगार आयुक्त आसा, labor dispute resolving machinery is there in place, but are they working? Are they resolving the disputes? ज्यो कामगारांच्यो दिसपट्ट्यो केसी आमी जेन्ना कोर्टान घालता जावं लेबर कमिशनराकडे वयता जाल्यार त्यो सुटावे जायना भावानो। खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव। सबसे जरूरी काम मतदान, देश को सपोर्ट करते हैं इसीलिए वोट करते हैं। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं आपके स्वागत के लिए। इलेक्शन का दिन मतलब छुट्टी नहीं, ड्यूटी का दिन। सोशल मीडिया, मौज मस्ती सब बाद में, पहले ड्यूटी वोटिंग की। वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए, वोटर सर्विस पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, कौन सी डेट, कौन सा बूथ, सब चेक करेंगे, वोट करेंगे। तो जाइए अपनी ड्यूटी निभाइए। ये सिर्फ निशान नहीं, शान है। लोकतंत्र में हमारा भी योगदान है। मेरा वोट मेरी ड्यूटी, मेरा वोट मेरी ड्यूटी। The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B-Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it? To me it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. It is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. विसवा उपरांत येवकार पोया मुखावेल्यो खबरी। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कार्यकाळांत सुमार 1,000 कोटी रुपयांचो आर्थीक घोटाळो जाला असो दुबाव आसा। ताची सीबीआय आनी ईडी सारख्या यंत्रणांनी चौकशी करपाक जाय अशी मागणी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या बायला फाट्याचे अध्यक्ष अलका लांबा हांणी केल्या। पणजेंतल्या काँग्रेस भवनात आयोजीत केल्ली पत्रकार परिशदेंत तांणी भाजपाच्या फुडारपणाखालच्या एनडीएक लोकसभा वेंचणुकेंत 180 सुवाती लेगीत मेळच्यो ना असो दावो केलो। कहीं कोई 400 सीटें नहीं आ रही। मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, किसान, जवान, सरहद में, लद्दाख में आंदोलन हो रहा है। मणिपुर जल रहा है, अरुणाचल तक में चीन घुसकर बैठ गया। सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री जी कहते कोई घुसा नहीं। हमने वायदा किया है सरकार में आते ही हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपया सालाना और 8,500 रुपया के करीब हम उसके बैंक खातों में हर महीने की 1 तारीख को डालकर उसे महंगाई से राहत देंगे। हम 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद भरेंगे ताकि बेरोजगारी, पढ़ा लिखा युवा भुखमरी से दम ना तोड़े जैसे गोवा में हुआ। हम किसान को 2022 में मोदी जी ने कहा आय दुगनी होगी, आय दुगनी नहीं हुई मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, कर्ज दुगना हो गया हमारे अन्नदाता पर। हम वायदा करते हैं सत्ता में आते ही एमएसपी पे कानून दिया जाएगा, किसान को उसकी फसल का उचित दाम दिया जाएगा, उसका सारा कर्ज हम माफ करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पक्षाच्या फोंड्या गट समितीन आयोजित केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत एनआरआय कमिशनर आदले खासदार नरेंद्र सावयकर, राज्यसभेचे आदले वांगडी विनय तेंडुलकर, नगराध्यक्ष रितेश नायक, भाजपा गटाध्यक्ष अपूर दळवी हाजीर आशिल्ले। 2 मे दिसा फोंड्या भारतीय जनता पक्षाची भौशीक प्रचार सभा जातली अशी माहिती ह्या वेळार नरेंद्र सावयकर हांणी दिली। प्रचाराचा एक भाग म्हणून
आज भारतीय जनता पार्टी आणि एनडीएचे पार्टनर्स जे असतात ते एनडीएची मिटींग जी आसा जाहीर सभा ही फाल्यां सांजे 5:30 वरांचेर फोंड्या बस स्टँडाचेर जावपाची आसा आनीक हेजे भितर फोंडा तालुक्यांतलीच मिटींग आसतली आनी तातूंत फोंड्या तालुक्यांतले दक्षिण गोंयांत पडपी जे 3 मतदारसंघ आसात फोंडा मडकय आनी शिरोडा हे तिनूय मतदारसंघाचे आमचे जे थंयचे आमदार आसतले कार्यकर्ते आसतले मोठ्या प्रमाणाचेर त्याचबरोबर बरे मागपी आसतले मोठ्या प्रमाणाचेर उपस्थित आसतले आमचे ह्या सभेक एड्रेस करपा खातीर आमचे गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे येतले त्याचबरोबर आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट बीजेपीचे बाब सदानंद शेट तानावडे हे उपस्थित रावपाचे आसात आमचे फोंडा मतदारसंघाचे आमदार आनी आदले मुखेलमंत्री बाब रवी नाईक हे उपस्थित रावपाचे आसात फोंडा गट काँग्रेस समितीन इंडी अलायन्स आघाडीचे उमेदवार विरियाटो फर्नांडीस हांच्या प्रचारा खातीर फोंडेच्या पोरण्या बस स्थानकाचेर प्रचार सभेचे आयोजन केल्लें ह्या सभेक गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय फोंडेचे काँग्रेस फुडारी राजेश वेरेकार प्रतिमा कुतिनो आम आदमी पक्षाचे सुरेल तिळवे काँग्रेसीच्यो प्रभारी अलका लांबा आनी हेर फुडारी हाजीर आशिल्ले ह्या वेळार लोकसभेचे उमेदवार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांणी केंद्र आनी राज्य सरकाराच्या कारभाराचेर खर उतरांनी टिका केली जेन्ना आमी पार्लमेंटान पावतले आमी तुमचो जो हुस्को आसा तुमचो जो आवाज आसा वो पार्लमेंटान पावयतले की आमच्यो ह्यो 6 न्हंयो आसा साल म्हापसा शापोरा कुमारजुआ जुवारी मांडवी ह्यो आमच्यो परते दिया ही जी आवय आमी म्हणटा म्हादय आमची आवय जे हांकां फुडें विकपाक फुडें सरले ते जे प्रधानमंत्री तेतून आयिल्लो ताणें जबाब दिवंक ना ताका आमी विचारलेले 28 डिसेंबर 2022 डीपीआर पळय म्हणटा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कशे डायवर्ट करपाचे कर्नाटकाक तो मोदीन सायन केल्लो आमी पार्लमेंटान हो आवाज काडटले आमची आवय आमकां जाय गोंयकारांक जाय डायवर्ट करून दिवचे ना तुमकां विश्वगुरू म्हणून नामना मेळयल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खासा लक्ष घातिल्ल्या कारणान गोंयांक कांकराचें इस्पितळ मेळूंक शकलें अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलाच्या पालवान गोंया खातीर हें हॉस्पिटल मंजूर जालां आनी ताचो लाव गोंयांतल्या गरजवंतांक मेळटलो अशी माहिती मंत्री राणे हांणी दिली लोकसभेचे भाजपा आघाडीचे दोनूय उमेदवार जैतिवंत जावपाचो हावेस लेगीत तांणी ह्या वेळार उक्तायलो पणजेंत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को एक मेडिकल कॉलेज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अटॅच केल्यार तेजो फायदो साउथ गोयच्या लोकांक जातलो कारण आमकां साउथ गोयच्या लोकांक थंयच्यान आनी फुडें येवपाची गरज पडची ना कॅथ लॅब आनी इतर काही गोष्टी आनी प्लस एडिशनल सीट्स आमच्या भुरग्यांक गोयचे जनतेक आमकां गावतले जे ते स्ट्रक्चर जे मुख्यमंत्री कॅबिनेटीन पास केल्ले आसा त्या माध्यमांतल्यान आमचे गोयचे जनतेक एडिशनल सीट्स आनी योग्य तरेचे फेसिलिटीज रायट फ्रॉम स्टेट ऑफ आर्ट आयसीयू पासून आयसीयू आसता सगळे गोष्टी जेन्ना आमी हात घालपाचो प्रयत्न करता खंय तरी फुडें फाटी जावयेच पूण ह्याच टर्मान आमी हे सगळे गोष्टी आमी मार्गार लावपाक आमी घेतलेले आसा आमी हे लोकसभेचे इलेक्शन असले तरी बी आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री महत्वाचे इलेक्शन आणि महत्वाचे इलेक्शन कित्याक ते कामां आमच्या राज्यात आमी त्यांच्या माध्यमांतल्यान करून घेतलेले आसा पयर मुख्यमंत्रीन अनाउन्स केल्ले आसा आमकां एम्स गावपाची शक्यता आसा आनी एम्स डेफिनेटली त्यांनी जर मनात घेतले तर एम्स आमकां गावतले इंडी आघाडीचे उत्तर गोंय लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार रमाकांत खलप हांणी आज दिवचले प्रचार कार्यांत वांटो घेतलो पोरण्या बसस्थानकार आशिल्ल्या छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याक फुलांचो हार घालून तांणी दिवचल भोंवडेर सुरवात केली ह्या वेळार काँग्रेसीचे कांय पदाधिकारी आनी कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले ह्या वेळार उलयतना तांणी बंद खणीचो विशय आनी मये स्थलांतरीत मालमत्तेचो मुद्दो आपूण जिखल्या उपरांत सोडोवपा खातीर यत्न करतलो अशें स्पश्ट केलें ह्या वेळार केंद्रांत इंडी आघाडीचेच सरकार येतलें आनी उत्तर गोंयांत बदल जातलो अशें तांणी ठामपणान सांगलें 25 वर्षे आमचे खासदार ह्या भागात आसा एका पक्षाचे आसा तर ताणें म्हळें 2-3 वेळा खंय पायाभरणी सुद्दां केली तर तितकें अर्धवट काम जे रावल्लें आसा अर्धवट म्हणल्यार सुरवातच जालें ना तर सगळ्या दिवचलकारांक एक आश्वासन दिवंक सोदता की हांगासरली म्युनिसिपॅलिटी हांगासरली जनता यांच्या सहकार्यान कारण शेवटी हे बांदकाम करताना सगळ्यांचे सहकार्य लागतलें ते घेवन हो अत्यंत म्हत्वाचो प्रचार मार्गी लागतलो
7 मे दिसा गोंयांत जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर दूरदर्शनाच्या प्रतिनिधीत प्रियोळ विधानसभा मतदारसंघातल्या कांय मतदारांचो कानोसो घेतलो. ह्या मतदारसंघातल्या मतदारांनी आपल्यो कांय प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. नाव कितें? विकास परुळेकर. विकास बाब, सद्याक हिंगा लोकसभाचो आवाज कसो आसा? आसा शांतपणान आसा, तो तितलो बोवाळ ना, आसा शांत सगळ्याक आसा. हय. ओके, 3 पार्ट्यो उब्यो आसा, 3 पार्टीचे कॅन्डिडेट. खंयचे पार्टीक एडवांटेज आसा? एडवांटेज म्हणटा एक तर बीजेपी आहा आनी प्लस ही दुसरी आरजी आता नवीच फॉर्म जाल्या न्हू, ती काँग्रेसा कितें आहा ह्या ते तितके ना चड करून. काँग्रेसान सगळे हे केल्ले आहा न्हू, पळोवना. बीजेपी आनी आरजी आसा. आरजी आहा. खासदाराचें काम कशें आसा? खंय काम पळोवंक ना, 5 फावटी निवडून येयला तो. दिश्टी पडोंक ना तुमकां? चडसो दिश्टी पडोंक ना, ते सांग. कोणी खासदार फाल्यां जिखून येता आनी कितें करचें तुमच्या खातीर ह्या मतदारसंघा खातीर? तेणी पळोवपाचें म्हाका हे कशे आमचे भुरगे कशे आसात, ते कशे आसात, तांचे सगळ्यांचे फ्युचर कशे आसात, तांकां सगळ्यांक वयर काडूंक जाय न्हू बाबा. आपले सगळे भुरगे हे तांकां कशे वयर सरतात तेणी पळोवंक जाय न्हू खासदाराक. नरेश बाबा, प्रियोल मतदारसंघात कशें आहा लोकसभा इलेक्शन? बरें आसा सगळ्याक चल्ला. ओके, आतां 3 पार्टी आसा, कोणाचो आवाज येता ह्या दिसांनी? चडसो बीजेपीचो कितें आवाज येता. ओके. काँग्रेस आनी आरजी आसा ह्या दिसांनी? मातशी आसा. आसा. आनी इतलीं वर्सां खासदाराचें काम कशें आसा? हांगा मातशें बरें आशिल्लें. केल्लें ताणें काम केलें. फुडलीं 5 वर्सां खासदार जावपाक येता पळय, ताणें कितें करचें तुमच्या खातीर? तेणी आमचे सगळ्यांक लोकांचे चिंतून मातशें हितोतीन करचें आनी तांकां सांबाळून घेवचें लोकांकूय बी. 3 पार्ट्यो आसा आतां. 3 पार्ट्यो खंयची एडवांटेज दिसता ह्या मतदारसंघात प्रियोल? ती प्रत्येकाचेर डिपेंड आपूण आसा, आपूण कोणाक वोट करता तेचेर आसा. हिंगा जो खासदार आहा तेजें काम कितें आहा? इतलीं वर्सांचें खासदाराचें काम कशें आसा? तो आपले तेजे हे करता न्हू, तो करता करता चालू आसा. फुडें कोणी जिखून येयलो खासदार ताणें कितें करचें तुमच्या खातीर? मेन म्हणल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप सारकें जावपाक जाय. मागीर जे जॉब्स आसा ते कशे क्रिएट जातले ते पळोवन, आनी प्रोविजन आसा तें पयलीं करपाक जाय. सो तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव दिलीप तुरी. दिलीप बाब, इलेक्शन कशें आसा हिंगा प्रियोल मतदारसंघात लोकसभा? इलेक्शनाचें कशें आसा की लोकांक व्हडलोसो कांय इंट्रस्ट ना, प्रत्येक जाण आपआपल्या हितून बिजी. आनी पॉलिटिक्साक सांगपाचें म्हटल्यार सगळो लोक कंटाळा, कारण जें कितें पळय चल्लां हेंचे पळय न्हू, हेवटेन तेवटेन उडयो मारप. आतां लोकांचें कितें आसा सिन्सियरली, खंयचे एके पार्टेक आपूण मत मारता. समजा काँग्रेसीक मारलें, बीजेपीक मारलें, एमजीक मारलें, आनी शेवटी जर मतां मारून सुद्दां जर हेवटेनचे तेवटे उडयो मारता जायत जाल्यार लोकांनी कितें करप? ते तर करून ही म्हारगाय जितली वाडल्या, प्रत्येक जाण ऑपोजिशन कितें करता? आतां काँग्रेस ऑपोजिशन आहा, ते म्हणटा तेन्ना म्हणटा सिलिंडराचे 5 रुपया वाडलेले आसले जाल्यार बोबो मारताले, आनी आयज 100 50 रुपया वाडले जाल्यार हांकां कांयच पडलेलें ना. पेट्रोलाक तेन्ना 35 पैसे 25 पैसे वाडटाले, आतां 2.5 रुपया वाडून 100 क्रॉस 100चेर पावले, तरी हांकां कांयच पडलेलें ना. सो ऑपोजिशन हे ऑपोज म्हणून हें करता. पूण सर्वसाधारण पब्लीक जी आसा पळय न्हू, ती पब्लिकेक कितें दिसता की आमी शेवटी कितेंय केलें तर जाय, तांकां निवडून हाडलें जाय, हांकां आपणाक जाय थंयच वयतले. पूण हिंगा सद्याक कोण आहा? बीजेपी, आरजी, काँग्रेस कोण आहा? हांगासर तसो पळोवंक जाल्यार बीजेपीचेंच वातावरण चलतलें जाय. काँग्रेसाक आनी आरजीक आसा हिंगा? व्हडलेशें कांय ना. शेवटी लोक विचार करतना कितें करता की समजा आरजी एकटो हांगासर निवडणूक करतलो कितें? उमाकांत सावंत. उमाकांत, सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा, सो प्रियोल मतदारसंघात कोणाचो आवाज आसा? प्रियोल मतदारसंघात डॉमिनेटेड बाय बीजेपी ऑलरेडी. कळ्ळें न्ही? बीजेपी अलायन्स एमजीपी आसा न्हू, ते बीजेपीक आसा. काँग्रेसाक आनी आरजी खूब आहा? ना, तितलोसो ना. ओके. इतलीं वर्सां खासदाराचें काम कशें आसा? खासदाराचें काम पळयशी तर न्हू कांय कशें म्हाका तरी दिसना. तो सांगता की 10 खासदारा भितर 10 नंबर लागता म्हणून, पूण 10 नंबर म्हाका तरी दिसना. कळ्ळें न्हू? सो फुडलो खासदार कोणी जिखून येता ताणें कितें करचें तुमच्या खातीर? कितें करतलो तेंच्यांनीच विचार करप आनी हें करप न्हू. आमी आनी कितें सांगता? आमी सांगलेलें आमचें आयकता ना. कळ्ळें न्हू? आमी तेच्या सारको हांव टॅक्सी ड्रायव्हर, आमी कितें कशें त्रास काडटा ते आमी जाणा. इतलीं वर्सां खासदाराचें काम आसा हिंगा प्रियोल मतदारसंघात? ना, कितें आहा तें कळना न्हू, केल्लें जाल्यार कळटलें, कळना म्हणून जायना न्हू. सो कांय ना. ओके. फुडलो खासदार कोणी जिखून येता ताणें कितें करचें तुमच्या खातीर? कितें तरी करूंक जाय न्हू, गांवांत बरें बरें करूंक जाय न्हू. कितें म्हणून? कितें रस्ते ना आनी कितें सारकें करूंक जाय न्हू. नळ ना आनी कितें ना, पाणी ना, सारकें तें करप.
सो एडवांटेज हिंगा कोणाक दिसता म्हणजे पार्टीक चडशी म्हणजे कितें सांगता दोनूय पार्टी सेम आसा म्हणजे हे BJP आसा आनी काँग्रेस दोनूय हे चलता दोनूय आमी आसा मार्सेल आनी मार्सेल पडटा प्रियोल मतदारसंघान जेन्ना आमी लोकसभाचेर विश्लेशण करपाक हिंगा आयले तेन्ना लोकांनी डेफिनेटली सांगलें आमकां BJPक हिंगा एडवांटेज आसा म्हणून कित्याक BJPचे आनी MGPचे अलायन्स आसा नो डावट काँग्रेसाक तशें RGPक हिंगा सपोर्ट आसा पूण फायनली कोण लीड घेता पळय तो कावंटिंगा दिसाच गमतलें कोणाक एडवांटेज आनी कोणें लीड घेतल्या पळय ती केंजल रॉड्रिगीस DD न्यूज पेंजीम गोवा खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसव हाउ टू वोट। सुरक्षित तरीके से वोट डालना भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है। मतदाता सूची में आपका नाम होना जरूरी है। अपनी वोटर स्लिप और पहचान का कोई भी वैध सबूत अपने साथ ले जाएं। जैसे विसवा उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरी। काँग्रेस उमेदवाराच्या प्रचारा खातीर गोंयांत आयिल्ल्या अखिल भारतीय बायलां काँग्रेसीचे अध्यक्ष अलका लांबा हांणी पणजेंत सुरू आशिल्ल्या स्मार्ट सिटी कामाची पळोवणी केली। स्मार्ट सिटी येवजणेचें काम सुमार दर्जाचें आसून ताचो लोकांक त्रास जाता। ह्या कामाक लागून 100 कोटी रुपयांचो भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोप तांणी केलो। ह्या वेळार तांच्या वांगडा गोंय प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्षा बीना नायक, काँग्रेसीचे आदले प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, आदले महापौर सुरेंद्र फुर्तादो, एल्विस गोम्स हे लेगीत हाजीर आशिल्ले। काँग्रेस बायला अध्यक्ष अलका लांबा हांणी स्मार्ट सिटीच्या कामात व्हडा प्रमाणात आर्थीक भ्रष्टाचार जाला असो दुबाव उक्तायत ह्या कामाची चौकशी जावची अशी मागणी केली। प्लांटेशन लगाने से हम लोग इन सब चीजों का एक संदेश दे रहे हैं। लोगों को भी कहेंगे जहाँ जहाँ गड्ढे हैं उनको खाली भरने से अच्छा है, क्योंकि ये नहीं भरेंगे हम इस तरह का प्लांटेशन करें तो हमारा ये जो तरीका है वो बहुत पॉजिटिव प्रोटेस्ट का तरीका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केंद्रीय मंत्री आनी लोकसभेचे भाजपा उमेदवार श्रीपाद नायक हांकां तांच्या कार्याची तोखणाय करपी आनी वेंचणुके खातीर परबी भेटोवपी पत्र धाडलां। श्रीपाद नायक हे भाजपाचे समर्पित कार्यकर्ते म्हणून पक्षा खातीर आनी समाजा खातीर कश्ट घेतना आपणे पळयलां अशें प्रधानमंत्र्यांनी पत्रांत नमूद केलां। सदांच जमनीचेर पांय आशिल्ले फुडारी, देश आनी गोंया खातीर उल्लेखनीय काम करपी देशनिश्ठ आशिल्ले श्रीपाद नायक हांकां जनधाराक लागून परतून एक फावट संसदेंत पावपाची संद मेळटली अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या पत्रांत म्हळां। भाजपाचे दर एक मत देशाक घटमूट करपा खातीर आसतले असो उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या पत्रांत केला। IPL क्रिकेट सर्तींत चेन्नईच्या MA चिदंबरम स्टेडियमाचेर आज सांजे 7:30 वरांचेर चेन्नई आड पंजाब पंगडा मदीं खेळ जावपाचो आसा। काल मंगळारा 48व्या जाल्ल्या सामन्यांत लखनौ सुपर जायंट्स पंगड मुंबय इंडियन्स पंगडाचो 4 गड्यांनी पराभव केलो। ह्या जैताक लागून लखनौ पंगडान सर्तीच्या गुण वळेरेंत 12 गुणां सयत तिसरी सुवात मेळयल्या, जाल्यार मुंबय पंगड 6 गुणां सयत 9व्या सुवातेर आसा। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 34.4 अंश सेल्सियस आणि उण्यांत उणें तापमान 27.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। राजधानी दिल्लीच्या शाळांनी बॉम्ब आशिल्ल्याची खबर पातळिल्ल्यान माजली खवदळ। नायब राज्यपाल VK सक्सेना हांणी घडणुकेचो घेतलो नियाळ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात प्रचार भोंवडेर। काँग्रेस फुडारी मल्लिकार्जुन खडगे छत्तीसगडांत। आक्षेपार्ह विधाना खातीर भाजपाची टिका। एप्रिल म्हयन्यात GST संकलनात उंचांक 2,10,000 कोटी रुपयांची येणावळ। व्यावसायिक गॅस सिलिंडराचें मोल 19 रुपयांनी जालें उणें। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कार्यकाळात 1,000 कोटी रुपयांचो आर्थीक घोटाळो जाल्ल्याचो काँग्रेस फुडारी अलका लांबा हांचो आरोप। प्रधानमंत्र्यांनी खासा लक्ष घातिल्ल्यान गोंयांत कांकराचें हॉस्पिटल, भलायकी मंत्र्यांची म्हायती। आनी आंतरराष्ट्रीय कामगार दिसा निमतान देशभरांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी। प्रधानमंत्र्यांनी ई-श्रम पोर्टल केला सुरू। गोंयांत लेगीत आझाद मैदानाचेर जाली कामगार सभा।
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवा पळयात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. Thank you.